मार्मगाव म्युन्सिपालिटीची अराउंड 8,000 प्लस स्क्वेअर मिटर जमीन ऑन लीज ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडेन आसा आनी तांकां आमी वेरियस टायम टू टायम तांकां आमी नोटिसीस काडटाले की तांचे अमकें स्थगीत आसा बी म्हणून तांचे भाशेन ते आपल्या भाशेन कितें पेमेंट करताले आनी मागीर तांचो पेमेंट सारको ट्रिकल्सान जाल्लो सो वी हॅड टू गो थ्रू दॅट एंटायर इशू आनी त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलमोस्ट 8.5 कोटी तांचे कडल्यान आमकां ड्यूज आसा म्हणून सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम वी इशूड दॅम नोटीस दॅट वॉज अराउंड 3 months बॅक सबसिक्वेंटली आमी तांचे कडेन कम्युनिकेशन केलें तांणी बी थोडे रिस्पॉन्स दिले बट रिस्पॉन्सीस वर ऑल इरलेवंट सो taking all these factors into consideration we have issued them the notice under section 80 it is 80 so under Goa Municipalities Act and we will go ahead with the proceedings. We have given them notice to that we will enforce the eviction if they don't pay their dues. या कितके दिसाचो टायम दिला सर? Time दिला. 15 दिसाचो नाल्यार तुमी ते खाली करतले? Yeah, of course. We will have to take a call on that. 15 days time, yes, definitely. नोटीस काडपाचें कारण म्हणजे आउटस्टँडींग अमाउंट आनी आमी आमचे ड्रायव्ह आमचो जो चालू आसा आतां 2 म्हयने जाले आमी अरावंड 200 प्लस नोटिसां सर्व केलेली आहा तितून IOC येता आनी थोड्यांक आमी ऑलरेडी सील पासून मारलेली आनी थोड्यांनी पेमेंट येवन केलो पासून आमकां आमी पयलींय सांगलेलें आमकां कोण बिजनस करता कितें करता आमकां प्रॉब्लम कांय ना पूण एज पर आमचें कितें म्युन्सिपालिटीचें कितें आसा ट्रेड लायसन्स फीज आनी हें तें तुमी भरात आनी IOCचो इश्यू हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा आमची 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया तेंच्या कडेन आसा आनी तेंचो हो पेंडींग खूब वर्सांसून आसा आनी आमचे तेंचे उलोवप चालू आसलेलें आनी खंय तरी आमी तांकां बसून ते काबार करून कित्याक आमी HPCLाचेर तसोच आमचो कितें आसलो प्रॉब्लम तो आमी सॉर्ट आउट केलो आनी तेंच्यांनी आमकां 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आमची हँड ओवर केली आनी बाकीचे एरिया ते जे यूज करतात तेंची एरिया ते आतां आमकां रेगुलर आहा आनी आतां IOC कडेन कसो आहा तेंचो करार खूब वर्सां पयलीं जाल्लो आनी आमच्या भितर ते पेमेंटा खातीर खंय तरी उरलेले म्हणून आयज दिता फाल्यां येता म्हणून आमच्यो मिटिंग्यो खूब जाल्यो इवन दो आयज पंदीन सांगलें आयज मेळपा येता म्हणून आमकां कांय ना आमकां तो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो बेगीन तेंच्यानी दिवचें कित्याक आमचे 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ते युटिलायज करता आनी त्याचो 8 कोटी कितें अमावंट आसा आमी सांगलां आमकां जर तुमकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तुमी आमचें वेकंट करा म्हणून ते आतां तेंच्यांनी फोन मारला ते मेळपाक येवपाचे आहा म्हणून ते म्हणटा आमचो बिजनस जो आसा जो रन करता आमी इतली वर्सां आमी चडशे आमचे फ्यूल म्हणटा तो आमच्या हेका वयता नेवीक आर्मीक तेंकां वयता पूण ते आमकां लागना एक्चुली आमचो जेन्ना तूं प्लॉट यूज करता जाल्यार आमचें कितें आसा तो रेवेन्यू आमकां तो दिवचोच आमी खंय तरी आतां सेटलमेंट कितें करपाचो आमी सगळें केल्लेलें आहा तरी पासून ते कितें उलोवपाक सोदता तेंचें आयकतले आमी आनी आमी तांकां सांगतले बाबा आतां आनी फुडें जायना कित्याक आमकां खंय तरी आमची येणावळ जी आसा ती खंय तरी आमची पयलीं भशेन ना पयलीं कशें आसलें तुमकां सांगलेलें नोकऱ्या आसतना खंयच्या खंय चलतालें पूण ते चलता त्या टायमाचेर आमच्या कावन्सिलान हें करूंक ना बाकीचो रेवेन्यू आसा तोय घेवचो तो ऑक्ट्या टायमाचेर तो तर रेवेन्यू घेतलेलो जाल्यार आयज आमची परिस्थिती बरी आसपाची म्हणून रेवेन्यू जाग्याचेर आमचे बाकीचे ना म्हणून ही 20-20 वर्सां 15-15 वर्सां जर ट्रेड लायसन भरना ते कारण हो प्रॉब्लम जाला आमकां लोकांक सोदपाक नाका पूण मनशान जेन्ना आपूण बिजनस करता तेजेर कमयता जाल्यार तेचे हक्क आहा ते तेणी येवन ट्रेड लायसन आपणाचें करपाचें पूण आमचे आजुनूय आमी सांगता जे कोणी आजून ट्रेड लायसन काडूंक ना तेंच्यांनी बेगीन येवन ट्रेड लायसन काडपाचें कित्याक आमचे लोक आमचे एम्प्लॉय भोंवता आनी कोणाक आमी सोडपाना आमी सांगला धंदो केल्यार आमकां प्रॉब्लम काय ना एज पर तुमचें कितें आमच्या कायदे समान तें करपाचें तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर सीनियर सामने नर्वस प्रेशर लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स मस्ती वाले ये अपने व्हील्स पहले प्यार की पहली राइड slowly matching vibe एक्टिवा फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा आओ करें ट्राई एक नया पाथ क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क new friendship का पुराना यार let's go cruising in a new avatar La 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 smart key and smart away go freewheeling and
मुझे